बंद करताली ऑफिस बंद करताली अशें वेळेस आमी काम करताली आमी पाचवाडा तावली आमचे कांयच केलें मास्क सकयल मास्क सकयल आवाज येना कांयच केलें ना पेमेंटच बसोवना कांय ना आमी 1000 काम केल्लें 2003 1000 चेक दिताले आमकां मागीर बेश्टी हें केली मागीर आमकां फायल केली अशें 7-8 जाणां आमी आसा त्या वयली आमकां अशें करून आमी भरपूर काम केलां पूण कांयच फायदो जालो ना आता किती दिसता तुमचे काम जातले करून आतां त्यो फायली हे करून 8 वर्सां मागीर आमी 2003 12 वर्सां गेली न्हू आमी गेली आनी मागीर 2013 आमगे मागीर सोसायटी पळय आतां ही जाल्या फायली केल्ले ते खंय उडयलो कोणशार फायल्यो पळय आतां दिल्यात हांगा हाडून दिल्यात डॉक्युमेंट बी तुम्ही विचारूं ना ते फायली हाडून दिल्या तो कितें केलो काय म्हणून त्यो आतां आसा तेंचे कडेन आसा न्हू इलेक्शन येयला म्हणून फायली काडटा खबर ना तें आतां कितें पळोवया अशें जालो म्हाजें नाव कितें आमगे सगळो तुमचें नाव कितें काय ना मार्गाय जायना मॅडम मातशी फाटी उलय तूं मातशी फाटी फुडें डिविजन 15 स्किल्ड अशें म्हणून काम करता 2005 आमी कॉन्ट्रॅक्ट जॉईन जाली 2 वर्सां आमी कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर उरली आनी 2007 आमकां सोसायटी अंडर घेतली आनी आतां आमची 15 वर्सां कंप्लीट जाली सोसायटी अंडर संतोष आनी जेन्ना आमकां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्या 2015 तेन्ना आमी लेटर केलें की आमकां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्या आमकां स्टेटस दिवचो म्हणून पण कांयच आमचें कांय रिप्लाय जालें ना कांय दिलें ना आनी कांयच आमकां एक्शन कांय घेतली ना सो परत आमी 2018 आमी एक लेटर केलें की आमकां आतां तरी दिवचें अशें म्हणून सो तेन्नाय कांयच केलें ना 2019 सप्टेंबर आमच्या कडल्यान डॉक्युमेंट्स घेतले लेटर करून आमकां आनी आतां तुमकां टेम्पररी स्टेटस दिता तुमच्या स्टेट्स आमकां सबमीट करप म्हणून आनी आमी रोखडेच केले ते सबमीट 2021 जाले तरी पूण आमचें कांयच जालें ना की 1.5 वर्स जालें तरी आमचे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्सूय दिल्यो ना आनी आमकां स्टेटसूय दिलो ना मागीर आमी ऑफिसांतल्यान थ्रू लेटर केलें की आमचे खंयी ते डॉक्युमेंट्स जाले पूण अजून कांयच एक्शन घेवना कितले फावट डॉक्युमेंट्स घेतले आमी विचारलेले खेपे आमकां सांगतात मिटींग जावना अशें म्हणून कितले फावट डॉक्युमेंट घेतले दुसरे फावट आतां सेकंड टायम घेतल्या फर्स्ट टायम घेतल्या 1.5 वर्स दवरले आनी आमी मागले मागीर कितें आमच्या खंय मिसप्लेस जालें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता सर्टिफिकेट ओरिजिनल म्हणून आनी आतां परत ऑक्टोबराक आमचे घेतल्या पूण आजुनूय कांयच आमकां स्टेटस ना कांय ना आमी आतां डिसेंबर पर्यंत वाट पळयतली की आमकां सॅलरी मेळटली म्हणून पूण आजुनूय कांयच जावना आमी 18 जाणां आसा लास्ट पेजीचेर सॅलरी आतां मेळला तुमकां आमकां सॅलरी मेळटा पयलींची आशिल्ली तीच आनी आमकां इन्क्रिमेंट मेळटा फक्त 6 रुपया वर्साक फक्त आमकां इन्क्रिमेंट म्हणटा ते 6 रुपया ते बी स्किल्डांक आनी सेमी स्किल्ड आसा तांकां 5 रुपया आनी अनस्किल्ड आसा ताका 4 रुपया ही आमकां इन्क्रिमेंट मेळटा आनी फक्त 12,000 आमकां स्किल्ड आसा ताका फक्त 12,000 सॅलरी मेळटा अजुनूय 15 वर्सां कंप्लीट जाली तरी टोटल कितले आहा तुमी आमी फर्स्ट बॅच आतां आसा ते 18 जाणांची आसा आनी सेकंड बॅच आसा ती कितली 465 आतां तांकां 9 वर्सां कंप्लीट जावन 5 वर्स रनिंग आसा आनी आमची 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आता मेजर डिमांड कितें तुमचे कितें आमकां मेजर टेम्पररी स्टेटस म्हणजे स्केल दिवची स्केल आमी दिवपाची मागता एज पर सर्क्युलर कारण सर्क्युलर काडलेलो आसा की 8 वर्सां कंप्लीट जाले नंतर तुमची स्केल तुमकां मेळटली म्हणून तेच आमी मागता आमी आनी कांयच वेगळें मागिना आता कितें एश्युरन्स दिला तुमकां आतां आमकां सांगला जानेवारीच्या भेटीत म्हणल्यार आमचे फर्स्ट बॅचीचे करता म्हणून सांगला आनी सेकंड बॅचीच्या फेब्रुवारी 20 तुमकां दिसना इलेक्शन गिमीक म्हणून इलेक्शन येता म्हणून सांगला म्हणून आमी आतां होप फॉर गूड होप दवरला आमी सरान सांगला न्हू सराचेर आम्हाला शुक्रारा मेळ्ळा शुक्रारा कितले शेनवारा मिटींग घेतली आमी 3 दीस पयलींच मेळ्ळ्या की हांव माय असोसिएशन विथ दीस पीपल फ्रॉम लास्ट 3 days ओनली 3 दिसां पयलीं मेळ्ळा म्हाका दिसलें की खंय तरी हांगा चुकता म्हणून आयज आमी हांगासर सगळे एडवायजर सो अशें न्ही की हांव तेंच्या वांगडा 4 वर्सां आसा आनी हें सगळें डिले जाला 3 दिसां पयलीं जेन्ना म्हाका दिसलें की अशें चलता म्हणून आयज आमी हांगा घेवन येयले आनी इमिजिएटली हांगा प्रोसेस स्टार्ट करपाक लायला
सो हांगा तर कोणाचो पॉलिटिकल बॅनर ना फार पॉलिटिकल मोटीव ना. तुमकां दिसना जेन्ना गव्हर्मेंट 10,000च्या नोकरीचें उलयता आनी हांकांच थिंगा टेम्पररी स्टेटस दिवपाक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार 10,000च्या नोकरी खंय सरकाराचें इंटेन्शन आसपा तें 10,000 म्हाका दिसता तें तांकां पयलें घेवपाचें म्हणून दिसना तुमकां. म्हाका दिसता 10,000 नोकऱ्यो ज्यो सरकारान म्हटला पळय तो मांडवी आनी जुवारी ब्रीज करता पळय त्या कामगारांक धरून म्हटला आसतलें. कित्याक काल जे आमी रिपोर्ट पळयता न्यूज पेपरार नितीन गडकरी आयलो आनी तेणी 200 कोटी 700 कोटी ते फावंडेशन घालूं वता. अरे त्या कोटीचे 1% तरी हांकां रायट दिवपाक मेळो न्ही जाल्यार तुमचे खूब धन्य म्हणटा आमी तुमचे उपकार. तुमच्याच मिडियाचेर व्हडले व्हडले पेजीस येतात की आयज हांगा 200 कोटीचें फावंडेशन फाल्यां 300 कोटीचें आनी गोंयकारांक पळय 10,000 आनी 12,000. ओके इलेक्शन आहा आतां सो वॉट वूड बी युअर स्ट्रिक्ट वॉर्निंग टू दीस पीपल नाव कोणूय जावन ते स्ट्रिक्ट वॉर्निंग तांकां एकूच सांगलां हांवें की हे येणारें इलेक्शन आसा पळय ते तकली वापरात. धर्म आनी जातीच्या नांवार वोटींग करनाकात. कित्याक आमी जेन्ना इलेक्शनाक वता पळय तो बटन प्रेस करता आनी धर्म जातीच्या नांवार करता आनी फुडले 4.5 वर्सां आमी विकास खंय आनी आमचो रायट खंय काय मागता. ह्या फावटी जेन्ना तुमी वोटींग करतले जाल्यार तुमचो रायट तुमकां कोण एश्युरन्स दितलो तेजेच वांगडा तुमी रावात म्हूण. तुमकां येतले सगळे जाण सांगतले पण ह्या फावट तरी तुमचो विचार करात की तुमचो जे 450 लोक आसा पळय हांगासर शेवटी तांकां जोडून तेंच्या घरांत व्हरपाक जाय तांकां दिवपी कोण ना. सो तुमचो घराचो पयलीं विचार करात मागीर बाकीच्यांचो करात. सो तांकां तेंचो डिसिजन घेवनी. म्हाका दिसता तेंच्यांनी मायंड तेंचो क्लियर केला कितें करपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलें की हांगा पॉलिटिकल बॅनर बाजी कोणाची ना आनी पॉलिटिकल इंटेन्शनूय कोणाचें ना. पूण पॉलिटिशियन्स आहा तेच एश्युरन्स दिता न्हू फायनली लोकांक. हय पण आयज पर्यंत दिवन कितें जालां तूं पळयलां न्ही. ह्यान पयलीं ते विचारनासले आतां ह्यान फुडें जेन्ना येतले तेन्ना विचारतले. थँक्यू मिडिया फ्रेंड्स तुम्ही कोर गेला